आणि केक कट करपाक आम्ही तिघात आसली, हांव मम्मी आणि संजय. सो चला तर केक कट करूया. हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. टायटल पण तुमकां कळत आसतलें की आयज कितें स्पेशल आसा. सो आयज बर्थडे आसा. आयच्या दिसा जन्म घेतलेलो हांवें. ओह माय गॉड, वाव! सो हॅपी बर्थडे टू माय सेल्फ. आणि तुमच्या कडसून म्हाका विशेष भरपूर बरें येयले, तांकां लागूनूय थँक्यू. आणि तुम्ही म्हाका भरपूर सपोर्ट करता, अशीच सपोर्ट करीत रावा, ताका लागूनय तुमकां थँक्यू. सो चला तर सकाळच्यान हांवें कांय शूट करूंक ना, आतां सांजच्या टायमार करपाक रावलें हांव. सो आतां हांवें ब्लॉग स्टार्ट केलो 7 सुमार. आनी बर्थडे हांव व्हडलोसो सेलिब्रेट करचें ना, तरी बट केक धाकटीशी कट करतलें, तें तुमकां दाखयतलें. आनी प्रेझेंट हांव वयता आमच्या सायडीकूच राष्ट्रवादी देवाचें देवस्थान आहा, थंय दिवो लावपाक वयता. सो चला तर तुमकांय घेवन वयता, तुमी येयात म्हाजे बरोबर. प्रेझेंट भरपूर काळोख जाल्ला, जो मेरेन हांव व्हिडिओ शूट करता तो मेरेन भरपूर काळोख पडलेला, तरी तुमी एडजस्ट करून घेतले. आनी आमचे बरोबर आसा आमचो टॉमी, स्पेशल टॉमी, पळोवंक शकता ते. सो फ्रेंड्स, पळोवंक शकता हे आसा राष्ट्रवादी बाबाचें देवस्थान. पावल्ली आसा आमी. आनी कॅमेरामॅन आसा संजय. सरावंडींग पळोवंक शकता तुमी कशें कितें आसा तें, तरी बट तुमकां काळोखान तितलें दिसचें ना. हेजेरूय एक व्हिडिओ करतलें फूल हांव. म्हाका विचारतलो कोण की ट्युरिस्ट प्लेस आसा काय म्हणून ही. सो ना, ट्युरिस्ट प्लेस म्हणूं शकना ही आमच्या देवाचें स्थळ आसा. आनी ह्या देवाची जी कूड आसा ह्या भार म्हणूं शकता तुमी, तो आमच्या घरान येता, आमच्या आजयेचेर येता. आनी पावसान हांगा उदक भरता, फूल बुडटा. हे पळोवंक शकता फाटल्यान तुमी, रिफ्लेक्ट जाता सनसेट. सो हांव आतां दिवो लावन घेता. आनी म्हाज्या बर्थडेची सुरवात हांवें अशी केल्ली आसा, हांगच्यान सुरवात केल्ली आसा. सो कंटिन्यू रावा म्हाजे बरोबर. फुडें तुमकां पळोवंक वतलें हांवें बर्थडे म्हाजो कसो कितें सेलिब्रेट केलो. आनी म्हाज्या बर्थडेन तुमकां मोस्ट कोणूच दिसची ना, फकत 2च मेंबर दिसताले, संजय आनी मम्मी. कारण म्हाका व्हडलो बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो नासलो. सो जी फॅमिली मेंबर म्हाजो व्हिडिओ पळयता ती प्लीज म्हणूं नाकात की इनवायट करूंक ना म्हणून. कारण हांवें खरेंच कोणाकूच इनवायट करूंक ना आनी म्हाका करपाचो नासलो बर्थडे. सो खरेंच सॉरी म्हणटा तुमकां. सो प्लीज कंटिन्यू रावात. कसो कितें हांवें धाकटोसो इल्लूसो सिंपल बर्थडे सेलिब्रेट केलो तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. सो म्हाजो दिवो लावन जाल्लो आसा हांगसर. आनी प्लीज एडजस्ट करून घेया, हांगसर लायट ना, कारण हांगसर लायट घालपाक मेळना देवा खातीर. सो प्लीज काळोख आसा भरपूर, तरी तुमी एडजस्ट करून घेया. ही क्लिप भरपूर लेट शूट केल्ले हांवें 7 सुमार, ताका लागून कांय प्रॉपर दिसना. गणपती आडवो उभो करून दवरूंक हितून लाय मग. सो हे आमचें देवस्थान आसा राष्ट्रवादी बाबाचें. तुमकां दिसचें ना, काळो आसा भरपूर. आनी सनसेट पळोवंक शकता तुमी, काय बरो दिसतालो. सो आमच्या सायडीकूच आसा हो सीन, सायडीकूच आसा आमच्या, पळोवंक शकता तुमी.
चला आता घरा या भरपूर काळ उचललो असता तुमका डायरेक्ट घरा उचलून मेळटा आणि केक कट करता ते मी तुमका दाखयतले सो तुम्ही कंटिन्यू राहा माझ्या बरोबर चालत या घरा चालू आहे सांगा डेकोरेशन कोण करता स्पेशल पर्सन डेकोर करता एका व्हिडिओन पहिला असताना तुम्ही संजय पय हाय कर सगळ्या सो डेकोरेशन चालू आहे दाखयता तुमका कसे किती करतात ते सो फ्रेंड्स व्हडलोसो बर्थडे सेलिब्रेट करची ना आम्ही धाकटोसो करतली आणि बर्थडे सेलिब्रेट करपाक कारण म्हटल्यार संजय तेणी फोर्स केला म्हाका बर्थडे सेलिब्रेट करूया म्हणून ताका लागून सेलिब्रेट करता आमी आनी मदीं मदीं नाचता हो शूट करून दिना म्हाका ओके सो एका लागूनच केक कट करता हांव आणि तेणीनच प्लॅन केल्लो केक कट करूया म्हणून कारण माझो प्लॅन अजिबात नासलो केक कट करपाचो बी आणि सेलिब्रेशनाचो तर नासलो बट संजयाक लागून केक कट करता आणि तेजे तोच डेकोर करता जसं की तुम्ही पळोवंक शकता व्हिडिओ शूट करून काही दिना तो मदींच नाचता आणि ताका लागून ते भरपूर न्यू आसा एक्चुली कारण फर्स्ट टायमच म्हाज्या व्हिडिओन प्रॉपर येयला तो आणि तेचो इंट्रोच दिसले हांव तुमकां एका प्रॉपर व्हिडिओत सो तशीच कंटिन्यू राहा पळोवया संजय आमचो कसं कितें डेकोरेशन करता तो तुमकांय पळोवंक गावतलें आनी म्हाकाय पळोवंक गावतलें सो बरें डेकोरेशन करूया बरे फोटो बीन क्लिक करूया मागीर तुमकां इंस्टार पळोवंक गावतले फेसबुकार पळोवंक गावतले आनी युट्यूबार व्हिडिओ पळोवंक गावतलो टेक कट करून दिले बघा टेक कट करून दिले अरे टेक करून दे माझ्या बर्थडे हांव डेकोर करता माझ्या बर्थडे ओके ते बी कट करून दिता किती दीस येयले न्हू शा ते कर मरे बर्थडे कर वाय सो एक सेटअप फायनली जाल्लो आसा आता उरले बॅनर संजया माझ्या बर्थडेची तयारी हांवच करता पळय सो डेकोर रेडी आसा चड डेकोर करूंक ना कारण हांवें कोणाक इनवायटूच करूंक नासलें आनी बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो प्लॅन बी नासलो जशें की तुमकां हांवें सांगलेलें आसा तरी बट संजयान म्हाका फोर्स केलो की करूया ताका लागून इतलें तरी डेकोर केलें सो डेकोर आमचें फायनली कंप्लीट आसा फक्त आतां उरला ती केक कट करपाची आनी केक कट करपा पळय आमी तिगात आसतलीं हांव मम्मी आनी संजय सो चला तर
केक कट करूया. ओके सो फ्रेंड्स डेकोरेशन पळोवंक शकता. हे डेकोरेशन क्रेडिट वयता संजयाक. संजयान सगळें डेकोर केल्लें आसा. प्लस मम्मीन आनी संजयान केक हाडलेली आसा. सेलिब्रेशन करपाचें नासलें तेका लागून. सो दोगांयकूय थँक्यू म्हणटा संजयाक आनी मम्मीक थँक्यू म्हणटा परत एकदा. सो चला तर केक कापून घेता. हॅपी बर्थडे माय सेल्फ. Happy birthday to dear Supriya. Happy birthday to myself. you. सो युट्यूब फॅमिली फर्स्ट बाईट तुमकां सगळ्यांक आणि परत एकदा हॅपी बर्थडे टू मी माय सेल्फ. आणि केक कट करून जाल्ली आसा. सो तुमकां केक खावपाक येवपाची तुमी. आणि संजयाकूय केक दिता. यो मरे. आणि मम्मीकूय केक दिता. आणि म्हाका कोणूच पळयना. म्हाज्या हांवूच खाता. सो सगळ्यांक सॉरी म्हणटा कारण हांवें तुमकां इनवायट करूंक ना. कारण म्हाका बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो नासलो. फूल व्हिडियोन मोस्टली हांवें हेच सांगलां आसतलें की म्हाका बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो नासलो. सो खरें दीस तुमकां सगळ्यांक सॉरी की हांवें तुमकां इनवायट करूंक ना. नेक्स्ट बर्थडेक करूया. आनी संजयाक थँक्यू म्हणटा कारण तेजोच प्लॅन आसलो सेलिब्रेट करपाचो. केक वेस्ट जातली. अशें आमकां सगळा. सो टॉपर तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिता. येस मम्मी मोस्टली व्हिडिओ तुमकां ही दिसता आसतली. आनी हो आसा संजय. सो अशें म्हणू शकता की हो म्हाजो वर्ल्ड आसा आनी हो म्हाजो फ्युचर आसा. सो तुमकां कळ्ळें आसलें हांवें तुमकां हिंट दिल्ली आसा. सो फुडल्या व्हिडियोन बीन हांव तुमकां दिसतलो. आनी दोनूय म्हजे सपोर्टर हा म्हाका भरपूर सपोर्ट करता. परत एकदा तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी यूट्यूब चॅनल करपाकूय तेंच्यांनी खूब म्हाका सपोर्ट केला. इवन तुमी बी म्हाका खूब सपोर्ट केला. तुमकां लागून म्हजे 1000 सबस्क्रायबर इजिली कंप्लीट जाले. तेका लागूनय थँक्यू म्हणया. आनी अशेंच 10K बेगिनाच करा मागीर व्हडली पार्टी करया. सो परत एकदा वन्स अगेन तुमकां खरेंच थँक्यू. आनी असोच सपोर्ट करीत रावा. सो आयचो ब्लॉग हांगाच कवर करता. त्या म्हणसर देव बरें सगळ्यांचे. बाय बाय बाय. सो हॅरीकूय आतां केक बरयता आमी. आमचो बाबू केक खाता. नाल्यार तुमी मागीर हॅरी विचारतली हॅरी खंय काय म्हणून. सो हॅरीनूय बर्थडे एन्जॉय केल्लो आसा आनी केक खाल्लेली आसा ती. बरे गेली आतां. बस